मंगळारा नार्वेची फामाद श्री मसण देवीची जात्रा जाली। ह्या जात्रे निमतान हजारांनी भाविक नार्व्या गावात देवीच्या दर्शनाक येतात। श्रावण महिन्यातल्या तिसऱ्या सोमाराक ही जात्रा मनयतात। सांजेची 6 जाल्या उपरांत मात ह्या सुवातेर कोण रावना। उपरांत ह्या सुवातेर भुतांची जात्रा जाता अशी भाविकांची मान्यता आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार। आज मसणदेवी जात्रेक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। श्रावणाच्या तिसऱ्या मंगळारा ही जात्रा दर वर्षा जाता। यंदा ही जात्रेक सकाळच्यान भाविकांचो खूप गर्दी आसता, चालूच आसता गर्दी। आणि सकाळी 7:30 ते सांजे 5:30 पासूनच जात्रा ही चलता। 5:30 उपरांत हांगा कोणूच रावना। बाकी जितकी शॉपां जावं कितें येता अशें म्हटलें वता की सांजचो कोणूच रावना। सकाळच्यान जी धार्मीक विधी आसता पळय ते देवस्थान करता आणि सांजे 5:30 पासून ही जात्रा जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हणल्यार पयलीं हांव सांगता म्हगेलें नांव अनिल गणपत शेट नार्वेकर मडगांव। हांव हांगा 18 वर्सां जालीं टेजरर म्हणून काम केल्लें आहा कळ्ळें। आनी दुसरी ही मसण देवची जात्रा जाता पळय हांगा ती श्रावण म्हयन्याच्या तिसऱ्या मंगळारा जाता। आनी तेन्ना हांगा लोक जे पळय नवस घेतात मागून घेतात देवी कडेन ते ह्या वर्सा पयलीं देवी कडेन मागून घेतात आनी दुसऱ्या वर्सा तो नवस फोडटात म्हणजे फेडटात। ते खंयचे रुपान समज कोणाक एक भुरगें ना फॉर एग्जाम्पल दिता जाल्यार ते ताका पाळणें दितात, म्हणजे पाळणें घालून तुका तो नवस फेडटलो। आनी अशें ही परंपरा आतां ही कितलेशे वर्सां जालीं चलता ही आमकांय खबर ना। आमी हालींच 20-22 वर्सां जालीं ह्या संस्थाना भितर सरल्यात। आमी आमचे माजन सगळे आमचे माजनांचे 4 फॅमिली आहा। एक शेट नार्वेकर, शेट मणेरकर, शेट पारोडकर आनी हजारी हे हांगा फॅमिली आहे माजन कळ्ळें। ते हांगा कितें करतात नवस मागून घेतले काय ना ह्या वर्सा समज मागून घेतले आपल्या समाज घेना जाल्यार देवी कडेन नवस करतात ते मागून घेतात। आनी भुरगे जाता ते भुरग्याक घेवन ती व्यक्ती ना कोण नवस केलो ती हांगा येतात आनी ते पाण जशें की सांगून घेता पळय तशें ते हांगा फेडटात। आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा आमी पयलीं हांगा हें सगळें रान सगळें हांगा पयलीं कांयच नासतालें। हें सुद्दां हें सगळें स्ट्रक्चर दिसता पळय आतां नवें केलां हांगा। पयलीं फक्त एक कुटी आशिल्लें आनी ते भितर एक पेरूळ आशिल्लें, रवीण आशिल्लें। त्या रविणीक कितें करताले आमी न्हेसयताले आनी तिची पुजा बिजा करून हें करताले, म्हणजे ही आंतीक गोश्टी आमकांय खबर ना। मागीर येतकीर मागीर आमी देवीक मुखें केलें आतां मुखें घातलं तें कळ्ळें। मुखें घातलें जालें कितें लोकांचेर चडसो प्रभाव पडलो आनी लोक चड हातून येवपाक लागले कळ्ळें। आनी लोकांक अशें कळ्ळें की हांगा कितें तरी आसा, ह्या जाग्यार कितें तरी आसा म्हणटकीर लोक येवपाक सुरवात जाली। तो आतां पयल्याक गोंयचे बॉर्डरीचेर कर्नाटक नाजाल्यार महाराष्ट्र हांगा लोक मुद्दाम येतात। आनी दुसरें कितें केलां प्रत्येक मंगळाराक आमी हांगा एक ब्राह्मण दवरला, भट दवरला आनी तो हांगा मंगळाराचे सकाळी 8 ते 3 सुद्दां आसता हांगा। आनी लोक समज त्या वेळार नवस फेडपाक पावले ना जात्रे वेळार जाल्यार मुद्दाम मदले दिसा येवन ते नवस फेडटात अशें। आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा रातची हांगा भुतांची जात्रा जाता, म्हणजे हांगा ही फेरी बिरी भरतात म्हणय ती तुगेली 6-6:30 जाले म्हणटकीर सगळें बंद, हांगा कोण नासता। आनी हांगा व्याघ्र म्हणून आसा। व्याघ्र म्हणजे एक वेळ कितें जालें खंय ह्या गांवांत म्हणजे ह्या नार्वे गांवांत खूब व्हडलें संकट आयिल्लें तेन्ना व्याघ्रान खंय तांकां सांबाळून घेतलें खंय। आनी हांगा कितें पळय तें घडटालें पळय वायट तें ताणें आपल्या आंगार घेवन मागीर ही ताणें मेकळें केलें। म्हणजे आमी कितें करतात त्या व्याघ्रा खातीर ताका एक बोकडो म्हणून मान दितात, म्हणजे जात्रा तशी काबार जाली धुपारत करतात देवी कडेन सांगणें करतात। पयलीं हांगा बोकडो बिकडो कुर्बानी दिताले मारताले, आतां ती परंपरा बंद केल्या आनी आतां फुडें ताका आमी दुपार जातकीर
सांगणे घालता की व्याघ्राक तो तागेलो तो मान दितात आनी मागीर बोकडा आमी तो कितें सोडून दितात. हां, फाटल्यान हें देवस्थान आहा तें काजऱ्याचें. हांगा कितें जाता, समज कोणाकी भुरगीं ना, कोण आलवातीन बायल मेल्ली आसता, कोणाक कोण सतायता रातचे बितचे सपनान येवन हें करून, तेन्ना हांगा तें बसोवपाचें एक पद्दत आसा. म्हणजे ते कोणा कडेन गाडी आसता तो येवन करता हांगा. ते कितें करता, एक खिळो घेतात, तांब्याचो खिळो घेवन ताजेर ते बसयतात आनी तागेल्याक कितें आहा काजऱ्याक ताका आमी कांबळ दितात आनी ते ताजेर बसून म्हणटकीर तुका फुडें आनी त्रास जावचो न्ही खंयच्या फॅमिलीक. म्हणजे अशे तरेन ती हांगा परंपरा ही थोडी चालू आसा. आयच्या दिसा हेंच म्हत्व. आयज तिगेलो दीस कसो तो कळ्ळें. चेडवांचो दीस. हय तिचो दीस कसो चेडवांचो दीस. म्हणजे ही पळय मसना देवी पळय आहा, पयलीं हांगा ती खरी भार येतालो. ती आतां भार बी आतां कांय येना. थंय फॅमिलीच ना आतां. भार येवन ती हांगा बसून सगळ्यांक सांगताली. म्हणजे हें बरें पयलें आनी आमी पळोवनाशिल्ले तें. आमी फक्त आतां हें नवें कितें जाता पळय तेंच पळयतात.